चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो, आयच्या मणका मोते कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय महोत्सव आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव हांगासर मोबोर कावेलोसी मोबोर ह्या गांवांत आसा आनी म्हजे बरोबर एक कलाकार जो पालकाचेर वावुरतालो, पालकाचेर नाचतालो, फ्रँकलीन फेर्नांडीस आयच्या कार्यावळीक माय महोत्सव आनी उर्बेवरीत येवकार. तूं काय दिवता हे म्हाका एक धाकट्याशा गांवांत थंय येयलो तुका म्हजो माय मोगाचो विचार. तर फ्रँकलीन एक बरी गजाल, कारण जायते फावटी कोण तरी आमकां कर्द दिता, मागीर आमी चलोंक लागतात आनीक जी 5व्या वर्गांत शिकतना जी तुका कर्द पडली ती आयज मेरेन पालकाचेर आसा. म्हणटच निमाणो तियात्र तूं खंयचो नासलो? हांव निमाणो तियात्र सर डॉमिनिकाचो, कॉमेडियन डॉमिनीक, तेजो नाशिल्लो. आनी मागीर पॅन्डेमिकान बंद पडले उपरांत आनी गेलो ना. तेजो निमाणो तियात्र म्हणजे ते तियात्राचें नांव उगडास आसा? तियात्राचें नांव उगडास ना म्हाका मोग मोगांची. आतां सुरवातेक भुरगेपणटान जेन्ना कॉमर्शियल तियात्रांत पावता म्हणल्यार म्हाका दिसता बारीक मोठे गांवांतले तियात्र नासलो? गांवांत पयलो हांव नाशिल्लो झेवियर रिबेलो, जाणें कांदार कुरिस्मो तियात्र काडलो आनी एल्वीस क्रेशियसांनी काडलो. सो एल्वीस क्रेशियस इफेर्न तियात्र बरो हिट जालो आनी थंयसान म्हाका मिनी मारून आपल्यागे प्रोफेशनल तियात्रान वयलो. तेन्ना हांव इस्कॉल शिकतालो. मागीर इस्कॉल कंप्लीट जातरी मागीर सॅबी पिंटोक गेलो. सॅबी पिंटोसून मागीर मिनीन मारून प्रोफेशनलान तेगे शांती तियात्रांसून मागीर डिफरंट डायरेक्टर्स मारेन जावं लॉरी, मागीर आमगेलो सामेल कार्वालो, मागीर अनिल ऑल्गा, ऑड्रीन, मागीर आल्बर्ट रोमा, टोनी डायस, सर डॉमिनीक, तोगे लास्ट एक 5 कित नाचिल तेका शोज. मागीर मारेणाकूय नाचलां, डिफरंट डायरेक्टर्स. बरो चान्स दिलो तेमी म्हाका. हाली नाचिलां. आतां तियात्रांनी चडश्यो तुज्या वाट्याक कसली भुमिका पडटाली? हांव म्हाका ते चडशे नेगेटीव रोल्स. मारेणागे तियात्रान म्हाका बरो हें आसलेलो, बरो रोल एक मिनिस्टरागे चामचा असो आसतालो आनी मुगे केंस बी तेन्ना बरें व्हडले आसले. तेन्ना मातशें एनर्जेटीक सो आनी तेन्ना बरो शो तेगेलो देव कोत्ता ती वाट. डिफरंट कलाकार एक उगडास एम बॉयर अंकलाचो आयज पासून म्हणटालो चेड्या देवान दिलो आर्ट केन्ना सोणाका म्हूण उतरां घट्ट मोती हांवें तेगेली. तशें करून डिफरंट एक धाकले आसतना एक उमेद आसताली हांव त्या एक्टरा बारा नाचपाची, हेजे बारा नाचपाची. लायक त्या टायमार म्हाका दिसतालें एंटनी सेन तेजे बारा, प्रिव्यू किंग्स, सगळी उमेद मुगेली भागवली. म्हाका सगळे आर्टिस्ट मेळ्ळे एम बॉयर अंकला बारा लागून. म्हणजे तो सिंगींग करतालो, आमी पार्टीन आसले. मागीर ट्रियो किंग्स म्हाका जायत पासून मेळ्ळे. मागीर एंटनी सेनूय मेळ्ळो. ते एक फेवरेट आसले. कॉमेडियन डॉमिनीक, कॉमेडियन आगोस्तीन, सॅल्वी. उमेद आहली आनी तेन्ना ल्हान आनी ते बरें हें ओळेगाण. सो एक उमेद मुगे काळजांतली सारकी आस भागवली. म्हणटच जेन्ना मनांतलें पुरें जाता, मनांतल्यो इच्छा पुऱ्यो जातात तेन्ना एक वेगळी उमेद आनीक खुशालकाय काळजांत जाता. तेन्ना जरी कितलेंय टेंशन आसलें जाल्यार तेवूय टेंशन पयस जाता. म्हणटच तुका अशीं आमची बायल कलाकारां कोण कोण मेळ्ळीं? बायल हांव शेरोन, रोमा, ऑल्गा, फेल्सी, मागीर आमगेलें जेसी, आयरीन, साबारा आनी कितें आसतलें. म्हणटच ऑल द पाल्क हय ऑलरेडी कॅप्चर्ड एस.
आनीक तूं फकत पार्टीच करतालो कांतारां चड पार्टीस कांतारां केन्ना तरी ना मातशें वचकोत फ्रँकलीन आमी तियात्राक गेल्या उपरांत जायते फावटी जायते कलाकार वेळार पावनात आनी कावेलोसीच्यान जो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी मडगांव सावन सुरू जाता तर म्हाका दिसता तुका तुज्या घरा कडल्यान मडगांव पावता म्हटल्यार थोडी भोव आडकोळी देवा कृपेन तेवटेन बाबा प्रोफेशनलांक गेले तेन्ना तितली आडकोड जावं ना पूण जेन्ना हांव सेबी पिंटोन आसतालो कॉलेजी आसतना तेदोन म्हाका बस घेवन वचचें पडटालें बस घेवन आनी केन्ना वस्तीक मागीर राती कडेन सेबी पिंटो थिंगा न्हिदपाकूय पडटालें कित्याक ट्रान्सपोर्ट नासलो मागीर आफ्टर कॉलेज जातरी 12th कोतरी हांवें सडनली एक बिचार शेक एप्लाय केलें आनी देवान म्हाका दिलें न्ही सो मागीर तेजे हांवें म्हाका पयली बुलेट घेयली मागीर कार घेयली सो जेन्ना मिनीन मारून म्हाका आपयन येयलो सो हांव ट्रॅवल म्हगे मोटरसायकलान जातालो आनी तें मातशें सोंपेपण जातालें ना जाल्यार ट्रान्सपोर्टा लागून खूंय तरी वचचें पडटा आसलें नंतर चलोन येवपाचें आनी रातचो ट्रान्सपोर्ट ना न्हू नाल्यार एक हॉटलाक कोच मेळटाले तेंचेर येवपाचें पूण हांव सदां मोटरसायकलीन ट्रॅवल जालो केन्ना गाडी घेवन गेलो आनी 1995 सावन म्हगे प्रोफेशनल कॅरियर जालो मागीर 2008 to 2010 आनीक ब्रेक पड म्हाका मोठो कित्याक हांव तेदो भायर गेलो अमेरिका आसलो सो मागीर येयन हांवें रोखडें हांवें बिजनस चालू केल्याचें प्रोफेशन तियात्रीसपणाचें आनी मागीर आतां हॉटेलाक गाडी बिडी चलताली सो तियात्रां वचपाक म्हाका प्रॉब्लेम आसलो आनी एक कोतान माय पाय गेलें बरें बॅकींग आसलें भायलेलें बॅकींग आसलें कोणालें आडकड तियात्रान वचना काय अशें कोण नासन सो उमेद जाताली तियात्र नाचपाक केन्ना कितें जातालें राती 1 वर 2 वर केन्ना 3 पावताले केन्ना 6 लागून पावले सकाळचे पूण तेन्ना म्हाज्या घरा लोक म्हणजे आहाय ती हुस्केताय एक जात न्ही गेलो मनीस यार पावलो ना तेदो मातशें केन्ना इतू लेट कितें जालें कित्याक सगळे कडेन तियात्र एक बारा स्टार्ट जायना न्ही थोड्यांगे 8 म्हणटाय 10 स्टार्ट जाता ते पासून रावच पडटा आर्टिस्टांक कित्याक ऑर्गनायझरांकूय डिफिकल्टीज आसता तेंगले लोक येयले बाबा ते इतच्यान दीस स्टार्ट करपाक जायना कित्याक बाजेट आहा न्हू तेका तो जाता थिंग्स बरें आमी तियात्र करूंक वेता आसतना आनीक एक गजाल आमकां दिश्टी पडटा की जे भाशेन तुवें 1995चो जो काळ मुखार हाडलो आनी त्या पयलीं जे तियात्र करपी आमचे चडशे मुंबयचे जावं बाकीचे जे कलाकार आनीक ज्या मनशा लागीं घडनासलें ताका कसले हाल घडटाले जावं ताच्या लागीं कितें घडटालें हें म्हाका दिसता तुवें लागींच्यान पळयलां ना म्हाका तें तितलें पळोवपाक मेळना कित्याक म्हाका ते आर्टिस्टूय मेळ्ळे बॉम्बेच्यान सांगताले हालीं मेळ्ळां एकलें नाचिलां हांव सामेल कारवाल्यागे तियात्रान डॅटी नाच मायंचे रोला तें स्पेशल हाडलो तेका त्या तियात्रान तें एकटें मेळ्ळां म्हाका दिसता आतां ते टायमा सामेल ताका आण व्हरतालो पावयतालो तेगे रेजिडेंस म्हूण तें रावता थिंगा सो हेर ते आयकोन जाणा म्हणजे थोडे भोव फुटपाथीचेर न्हिदताले सकाळीं उठोन चलोन वताले नाजाल्यार ट्रकाचेर कित्याक सदांच एंटनी अंकल स्वर्गीस एंटनी अंकल तो सदां सांगतालो चेडे आमकां कितू त्रास कळ्ळे ते खबर आहा तुका आमी तियात्र आसा तरी हेजेर न्हिदताले सकाळ फुडें एक ट्रक जावं बस कितें वयता तेजेर दोताले जावं कार येत म्हणून आहली ती लागून आमी चोयली ना सो ती एक चुकोल जाल्यार म्हणटा दुसरे पासून जाय तुका रावच पडटालो मागीर कोणागे ट्रकाचे जाल्यार ट्रकांचे वयताले तेदोन ती हार्डशीप तेमक चोयल्या चड तीच हार्डशीप आमकां हे न्यू जनरेशनाक मेळना फ्रँकली साबार डायरेक्टरांक तूं नेसल्या उपरांत आमी तियात्र करूंक वेता आसतना जरी तर तूं नेगेटीव भुमिका करतालो अदीक बरें लोकांच्यो थोड्यो गाडयो पडटाल्यो नाका जाल्लेलीं उतरां खावंक पडटालीं तरी आसतना तियात्र पालकाचेर जेन्ना येता तेन्ना थोड्यो भोव वस्तू गरजेच्यो आसता जावं ते सेटींग लायट इफेक्ट बॅकग्रावंड म्युजीक जावं बाकीच्यो हाचेर तुका कितलो फायदो जातालो फायदो म्हाका फायदो म्हणल्यार एक्टिंगा वदान तुका न्हू बरें पोज घेवपाक मेळटाय ज्या प्रमाणे तुका सेटींग आसता सपोज एक बरें टेबल आहा थिंग बरे सोफाज आहाय
बरे भशेन बसलो लायक तूं सोफाचेर कम्फर्टेबल जाता तितलो चॅराचेर तितलो जायना सो सेटींग ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ तियात्र हें ऑब्वियसली आमकां सांगूंक जाय कित्याक आनी लोकांकूय तें चोयच्या बरें दिसता सदां ती प्लेन फायल गायली तो एक गरब दाखयलो आनी ना मातशें सेटिंगाचेर एक आनी तितली उमेद वाडोता कितें करपा तूं अशें करून बरें जनेल आहा म्हणटा त्या जनेलांतल्यान अशें करून डिफरंट हें आहा ताका सेटिंगा वतान आनीक लोकांकूय ऑडियन्सांकूय तें चोवपाक एकदम बरें जाता सदां सेम घेवन येयलो जायना लायक टोनी डायस तेगे सदां सेटींग म्हाका बरें लागतालें एक घरान बिरान बरें सारकें डिफरंट टायप कितें तरी युनीक थिंग्स घेवन येतालो इवन सामेल कारवालो बरें कितें दाखयलां तशें करून आसपा जाय तुका आतां एक तियात्र उबो कोत्तलो जाल्यार कितल्या रिहर्सलींची तुका गरज पडटली खंय म्हाका रिहर्सलां जवळ गरज ना मागीर तर स्क्रिप्ट तर फुल्ली हातीन पडली एक 3-4 पार्ट तर हांवें वाचूत न्हू म्हाका एक 4 रिहर्सल पुरो आनी दॅट इज ऑल्सो फॉर द कॉम्बिनेशन म्हणजे ऑपोजीट आहा तेगे आनी म्हगे कॉम्बायन जावपा जाय न्हू सो हांव शिकपा म्हाका नो प्रॉब्लेम पयलो सांग आतां न्हू म्हण म्हाका 2-3 तर पार्ट वाचिली जाल्यार हांव जालो ती कित्या पासून हांव मोग मोगूय आनी हांव पयलो मातशें शिकपान मातसो बरो आहलोलो म्हाका कितें सांगिल्लें रोखडें म्हज्या तकलें वयता आमी अशें करून सडनली वखदार आमी तियात्र करताय कोणाले सबस्टिट्यूट आतां आयज सांगून फाल्यां सकाळीं सांगून लागून रातीको शो केला पूण स्क्रिप्ट मातशें हातीन आसपा जाय मातशें ती वाचूंक मेळपा जाय म्हाका वाचपा मेळ्ळें जाल्यार 1-2-3 दिसा वाचिल्लें जाल्यार मागीर तुका नो प्रॉब्लेम मागीर कशें उदकताय खरेंच खूब बरें कारण खंयचेय भुमिकेक आमी वेता आसतना आमी पळयतात की ते भुमिकेक कित्याची गरज आसा आनी ते डायलॉग डेलिव्हरी कारण म्हाका दिसता जे भाशेन तूं उलयता ते भाशेन खंयचोच रोल एकूच भाशेन तुवें करूंक ना वेगवेगळें कितें तरी डिफरंट आनी भोव कॅरेक्टर म्हणजे तुगेल्या ड्रेसाचेर जावं हांव अशें करून केन्ना व्हडलें हात दवरलां आनी कानांतलीं दोनी कानांतलीं घालताले कितें हॅट्स जावं स्कार्फ अशे सुटां 10-12 सुटां आहलीं घालपाक डिफरंट ते रोलाक तें सूट जावपा जाय चेड्या रोल कर जाल्यार सपोज हांव बरीं टी शर्ट्स घायली बरीं जिन्स घायली यू हॅव टू लूक लायक दॅट आतां तूं सारको बेवडा या सगळें जाता सो दॅट डिफरंट तेश कोन्न डिफरंट एका डिफरंट कॅरेक्टर पांच रोल करता जाल्यार पांच भाशेन न्हेसपा जाय ते भाशेन सगळ्या कॅरेक्टरांक हें दिवपा जाय म्हत्व दिवपा जाय आतां डॅशिंग असो रोल खंयच्या तियात्रांत मेळ्ळो सगळ्या तियात्रांनी हांव मिनीन मार्गी तियात्रा म्हणटा हांव पांच रोल केला स्टार्टींग मागीर आल्बर्ट रोमा तेंगे वाळटी तियात्रां हांव चड स्ट्रॉंग रोल मागीर गेलो मारेणालो देव कोत्ता ती वाटे गुंडा हेजो MLA गे गुंडा आसा तो अशें करून आगोस्तीन कॉमेडियन आगोस्तीन जेलीन मार घालता सारको पावरफूल रोल सारको मागीर साबार तियात्र चडशे लॉरी गेले रेस्पेत म्हण काडलो ताणें लॉरीच्यांनी आसता न्हू दोगांयनी रेस्पेत त्या तियात्रांत बरो रोल सारको सगळ्या तियात्रांत म्हाका अशें करून वायट रोल म्हणजे खंयचो रोल वायट असो आसना तूं कोत तेजेर या धाकटो रोल तूं तो इंट्रस्टीन करी तूं इट्स अ बीग रोल सांगली ना सारकें गरजेचें खंयचोय रोल केल्या उपरांत भायर सरल्या उपरांत लोक कितें तरी म्हणटा एक तरी तुजो एक कॉमन डायलॉग उरलो जाल्यार त्या डायलॉगान तुका पास जाता नाजाल्यार म्हणटा बाबा तुवें बरें केलें हो रे सो तुजेर कसलीं उतरां पडटालीं हांव आल्बर्ट रोमांगे तियात्र नाचत आसतना हांव एक मन चेडो मोगान आसता आनी प्रेग्नंट कितें करता आनी तेका विचारता तूं कोण केला तेन्ना न्हू ताका चित्ता चेडो ते वखदारी जाप सोडता तेदोना लोक म्हाका येसल्यो गाडयो सोदताले सारके आमी एक दिसा नावेलीं तियात्र नाचताले एकटी बायल उठोन तो गो तोच तो बायलांचो हांवें गाडयांचो पावस म्हाका आनी हे वाजताय ते लागून आसपा लागले ते गाडी आयक मागीर ती राग घान उलयता इतली सारकी आनी
तो तियात्रूय बरो जाल्लो हिटूय तो बरो स्टेज्योय ताका खूब केल्यो अशें करून डिफरंट आनी तियात्र मडगांव समज आहलेलो फ्रँकलीन एकदम बरो केलो थोडे भर होचूय मुगो तो रोल करता तो एक एक सारकी जाता अडको मेळना यू नो स्टेजीचेर भायल्यान येतरी दुसऱ्या दिसता स्टेजीचेर मेकअप आसता डिफरंट तेवढे कडेन अशें करून दोळ्यांक कुडको बांदतालो सो अडको मातशें हें जाता मागीर तूं भायर येतरी दुसरो आसता स्टेजीचेर आसता दुसरो सो मागीर लोक बरें कमेंट्स मारताय कोणा लायक जालो तो बरें ना जालें तो ना आतां पॅन्डेमीक आयलो आनी तियात्र बंद पडलें तुका कितें तरी अशें उणें अशें दिसता खूब खूब उणें कित्याक यू नो कोंकणी सांबाळटा जाल्यार न्हू एकूय स्टेज जाल्यार आम जायचा म्हणटा एक घरान एक बापूय काम करता जाल्यार ही इज द ओन्ली सोर्स ऑफ इनकम म्हूण सो कोंकणी सांबाळटले न्हू जाल्यार ही मातशी एकूच वस्त उरल्या निमाणी सो आमी मोगान तेची बरी जात तितू सेवा करपा जाय बरो सांबाळ करपाचो बरो सांबाळ सारको आनी एका लोकांनी सदांच गोट येंग मान रावपाक गरज आसा आनी लोक नासतना कोण कांय जायना सगळे लोकांक आदार जाय आनी लोकांक बरें बरें डिवेलपमेंट दिवपाक डायरेक्टर्स कोण तियात्र बरयताय तेमी बरें बरें लोकांक दिवच्या जाय तेन्ना जितूतली कोंकणी मातशी फ्रँकलीन जायत्यो गजाली केल्यो जायतें बरें दिसलें पूण एकूच म्हाका खंय तरी उणेंशें दिसता कारण आयज आमी पालकाचेर पळयतात खंयचोय एक भुरगो तियात्र नाचोंक येता न्हेसता आनी रोखडोच तो रायटर डायरेक्टर जाता तूं कित्याक जावंक ना हितून म्हाका देवान एक्टिंगा दिलां देणें पूण बरोवपाक दिलना बरोवपाक दिलना म्हण हांवें केन्ना एटेम्प्ट केलो ना म्हाका कितें दिसवलां जाल्यार हांवें सांगिलां सजेस्ट केलां दुसऱ्याक पूण हांवें बरोवपाक प्रयत्न केलो ना आनी हांवें न्हू जायत चोयलां कोणाक शिकयताय तांकां तियात्र शिकयताल्यांक लायक त्या डायरेक्टरांचे इतलो प्रेशर आसता सारको एकटो आर्टिस्ट येयल्यार दुसरो येयना दुसरो येयल्यार तिसरो येयना सो तांकां ते रिहर्सल लोक घेवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता सो तेजे पळय भार आसता वखदार बस सुटपा जाता पूण थिंगा आर्टिस्ट पावना थिंग कॉन्ट्रॅक्टर फोनाचेर फोन मारता खंय पावले खूंय पावले बस सोडल्या ना सोडल्या कित्याक टायमार पावता थोड्यांगे आतां आमगे भोव कोण चर्चीन तियात्र जाता ते आतां फादर्स आहाय ते सगळे टायम टू टायम स्टार्ट करता सो हिंग तर एक आर्टिस्ट तर मातसो लेट पावलो जाल्यार ती बस सोडपा वगोच जाता कित्याक सगळी एक बराबर ट्रॅवल जाताय थोडे भोव सांगताय आपण डायरेक्ट येता सो तेदोन एक डिफरंट केस पूण जेन्ना तो आर्टिस्ट पावना तेदोन डायरेक्टर भायर सारको सगलो फडफड येता हांवें खूब चोयलां येसन तेशी अरे खंय पावल रे फोनाचेर फोन वता येता 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 हिंगा पावला सो ती एक हेडेक नाका नाचत ते बरें जायत अशें बरें पूण तो कारबार चलोवपाक तो खरें तितू घाटसूय आसपा जाय हांकां फेस करपाक कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी थोडे फावट एक्टर्सां लागून होच एक्टर तुका मागीर कितें कितें उलोवपाचें आहाय आर्टिस्ट डायरेक्टरां लागून उलयताय सो तें म्हाका येना पूण फ्रँकलीन आनीक एक गजाल जे भाशेन आतांच आमी उलयला असो एक फाटलो भाग आमी नदर मारली जाल्यार जायते रायटर डायरेक्टर असतात पूण तांकां जेन्ना रिहर्सल जेन्ना चलता तेन्ना तांकां स्क्रिप्ट पासून धड वाचूंक येना पूण इतल्या पासून म्हणटा की जे भाशेन तुवें तुजे काळजांतले उमाळे उक्तायल्यात आयज कोणूय तरी XYZ मनीस तियात्र बरयता आनीक तो तुज्या नांवान तो खपयता आनीक हें रिहर्सल करतात त्या कलाकाराक ही खबर आसता कारण हें पेन ताचें न्हू ना पूण खरें काळजा मनान जे भाशेन तूं उलयला ते भाशेन आमी तियात्राक तर वचत आमी हांव एक कलाकार ह्या कलाकार ह्या नात्यान तर हांव मुखार गेलो जाल्यार तो तियात्र आनीक बरो जाता जातलो इंट्रस्ट घेवपाक जाय कारण फावो तें सेटींग फकत फावो तें सेटींग जावं फावो तें म्युजीक बॅकग्रावंड म्युजीक पालकाचेर आमकां फावो त्यो वस्तू जाय पडटात जे भाशेन एक तूं विलनाचो रोल करतालो म्हणल्यार ते भाशेन जायत्यो वस्तू तुका जाय पडटाल्यो थोडी फावटी ह्यो मेळनात ताचो उणाव आसता थोडी फावटी ज्या सुवातेर तूं पयशे दिवचो आसता त्या टायमार तुजे पयशेच आसना सो अश्यो जायत्यो घडणुको घडटात
कारण सगळें सिस्टमॅटीक उरपाची गरज आसता आनी जायते आमचे तियात्रीस्ट भाव वावुरतात पूण थोडे फावटी अशें शॉर्टकट मारपाचो प्रयत्न जाता तेन्ना लोकां मुखार तियात्र बरो वचना आनी ताका लागून जे बरे तियात्र करतात तांचेंय नांव नांव पिड्यार पिड्यार जाता सारकें. तर हातून हें कशें आसचें अशें दिसता जे भाशेन तुजें मन आहा की आपण तियात्र बरोवपाचो आपलो वेळ ना एक्टींग करचें. एक्टींग करपाचें तें म्हाका तें देणें आसा हांवें तें करपा जाय. आतां तुका देवान तर बरोवपा दिलां तूं बरय आनी तें चालू दवर तूं आनी बरे भाशेन तुगे आर्टिस्टां कडेन तूं कॉपरेट जाव आनी आर्टिस्ट आनी ते डायरेक्टराक कॉपरेट जावपा जाय. दोगांयलें तर कॉपरेशन ना जाल्यार जायना. तूं लोकांक कितें बरें दितलो जाल्यार कॉपरेशन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनी अदर थिंग. केन्ना केन्ना डायरेक्टराक एक एक्टरान सांगलां अरे तेवतन बाब हें अशें न्हय रे हें अशें केलें एकदम बरें जाता आसलें. सो डायरेक्टरांनी आयकपा जाय. कोण पेडे करपाक कोण सोदना. कोणाचें नांव कोणाकूय पेडे जालो नाका. सगळ्यांक जाय आपलें नांव वयर सरलेलें. नांवा बराबर आमी ते तियात्रांचें कितें जोडटाय थिंगाय आमचें अर्निंग आहा. सो आमी लोकांक कितें दिता आसतना सारकें आनी मोगान तर काम करीत तर सदां बरें जाता आनी सदां मोगांनी करचें. हांव जाल्यार तियात्रिस्तां सांगता सदां डायरेक्टर एक्टर एक कॉपरेशन घेवन म्हणजे एकमेका हातीन हात घालून तर तियात्रांत काम करीत जाल्यार एकदम बरें जातलें आनी जाता. फ्रँकली केन्ना तुका असो चान्स पडोंक ना की कॉम्पिटिशनाक कला अकादमी कॉम्पिटिशनाक तियात्र हांव एकूच फावटी झेवियर रिबेलोगे हितून गेला ते कला अकादमी एकूच फावटी तेगल्या तियात्रां कॉम्पिटिशनां आनी कोणाल्या आसा. पूण ह्या तियात्रा उद्देशीं खंयच्या खंयच्या गांवांनी पावलो. हांव 2 दिसा दुबय गेला मेनिंदाबादार आनी सराबारा गेला डावनीक आनी अशे गांव आमी गेले कर्नाटका सावंतवाडी ते सायडीन बॉम्बे बिंबे म्हणटा हांव तियात्रांत पावलो ना बेश्टा. आनी तशी कारवार बिरवार ते आनी मागीर KLS ती बेलगांव ते हॉस्पिटल थिंगा एक 4-5 फावटी ना भोंवन येयले. ते कारवार काण मुखार आनी एक गांव होनावर ते मिनी दुबय म्हणटाय तें थिंगा भाटपाल थिंगा ते सायडीन तियात्र नासले. आनी तो लोक सारको उमेदीचो सांगपा म्हणल्यार त्या वर्सा एक तियात्र कोत्ताय पूण ते इतुले उमेदीचे आनी ते क्रावडाचो इतू उमेद येता सारकी. तांकां जाय त्या लोकांक हाली चड कॉमेडी ते कॉमेडी मेळ्ळ्यार सारके पिशे इतलें आनी पूण सारकें ते वर्सा एक तियात्र कोत्ताय पूण तांकां क्रावड सारको टू गूड. तुका तियात्र करपा लागून उमेद येता त्या क्रावडाचो न्हय सारको. ते कितें जाता 2 जाण 4 जाण तियात्रा येवन बसरले तितू हें जायना न्हू. चड लोक आसले तितली तुका उमेद वाडोता. सो ते सायडीन लोक ते कामां एकदम बरो आनी तेंगे ते वर्सा गांवां ते फेस्ताक वर्सा एक पार्टी कोत्ताय ते तियात्र. सो ते लोकांक मान बागयता. भुरगेपण आनी आईची पिराय मदलो सगळो काळ रावण ना पावन म्हणटा तसो तूं तियात्रान आसलो. आईचे भुरगे आनीक आतां फुडें आमचे जायते पालकार येवपी भुरगे वाट पडून आसा तियात्रांत केन्ना आमकां संदी मेळटली आनी केन्ना आमी तियात्रांत नाचतले. आयज तूं पळयता युट्यूबाचेर जायती गर्दी पडल्या. जायते भुरगे आपले उमेदीन तोकस घेवन तांकां थंय पयशांची येणावळ कांयच ना तरी पूण ते मुखार येतात. तर आयच्या तरणाट्यांक तुजे कडल्यान तरणाटो जावन तुजो संदेश कितें. हांव सदां म्हणटलो तांकां म्हणजे तुमी देवान दिलो तुमी केन्ना सोडनाकाय. खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान ती उजार करपा जाय. आयज हे पॅन्डेमीक येयलें सगळो संवसार त्रासान पडलो. सो तुमचे कडेन स्टेजीचेर चान्स पडना जायत पूण हे मुखार पडटलो कित्याक देव तें सदां दवरपा ना. एक ना एक दीस आमी पोत्तून येतले पालकार. सो भुरग्यांनो तुमची काळजां कितें उमेद आहा ती काळजां तूं उमेद काळजांकूय दवरनाकाय भायर काडय. लायक युट्यूबाचेर तुमकां आदार म्हणटाय फायनान्शियली कांय आसना पूण तियात्रांत जेन्ना तुमकां चान्स पडटा तेन्ना तियात्रांनी वसाय आनी बरे भाशेन काम कर. हे पालक राखपाचें ते हें पालका लागून जायते जाण झगडले जायते त्रास काडले. आमगेले जे पयलीं तियात्रिस्ट आसले तेमी चलोन भोंवन ड्रम हातीन घेवन आनी कितें पेट्रोमास पेटोवन आयज आमकां सगल्यो फॅसिलिटीज आहाय. लायट आहा बरोबर स्टेज सेटींग कोताय बरोबर पडदे घाताय सगळें आहा. हालीं जाय पयशे स्टार्टींग तुका स्टार्ट कोत्ता जाल्यार पूण आतां काळ बरो ना.
त्या काळा लागून आतां लोकूय तियात्रान बी वचपाक येता पूण तुमगे उमेद तुमी वेळे कोणाक कोऱ्या खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान एक गांवांत तियात्र जाता गांवच तियात्र एश केन्ना म्हणा काय आमी गांवांत तियात्र नाचून आयज प्रोफेशनलां पावले कित्याक बारीक आसतना बारीकसान व्हड जाताय न्हू आमी पयल्या डायरेक्ट केन्ना चान्स पडना सो तुगे आर्ट कोण चोयतलो आनी तेतून तुका कोण बरो प्रोफेशनल वतलो सो घे गाट्स घे कोराय पाल राखाय कित्याक आयज आमी आसल्या फाल्यां तुमी आसतले आयज आसलो मनीस फाल्यां सो नये भुरग्यांची गरज आहा ह्या पालकाक आनी तुमी आतां न्यू जनरेशन म्हणटरी तुमकडे सामक्यो इनोवेटीव आयडियाज आसतली सो तुमी त्यो युटिलायज करून लोकांक दाखोवन तेज्या बरो सुंदर कोराय हें मुगे सांगलें तुमकां खरेंच फ्रँकलीन आयज एक भाशेचो संदेश जो तुवें आयच्या तरणाट्यांक दिला आयज जो आमच्या पालकार वावुरपी तांकां दिला खूब मोलादीक आनीक विचार करूं सारको कारण आयज आमी आमच्या भितरले जो टॅलंट आसा तो भायर काडून पालकाक वेगळी दिशा दिवन आदल्यांनी जें सांबाळलां तें आमी अदीक मजबूत करपाची गरज आसा जे भाशेन ह्या उलोवपांतल्यान एक गजाल भायर सरता ती म्हणल्यार प्रमाणीकपण जितले आमी खालते आनी प्रमाणीक जातात जितले आमी पंच्युअल जातात तितलो आमी हो पालक नेटान उमेदीन आनी उर्बेन मुखार व्हरूंक पावतले फ्रँकलीन ह्या वेळार आमची भेट जाली ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला थोडे भोव विचार आमी मांडल्यात हांव समजता आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां खेरीत सोंपेपणीन ते समजतले आनी तांकां ते आवडटले आनी मानतले तुज्या मोलादीक वेळा पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजेचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें करूं हांवूय तुका चडान चड देव बरें कर म्हणटा तेवतन बाब तशेंच तुमगे प्रुडंट मिडियाक आयज तुमी भायर बारीक बारीक खंय गांवांनी गांव मुगेलो सोबीत गांव वाडो कावेलेसींचो मोबोर एक वाडो इतू पयस तूं पावलो सोदीत सो ही एक काळजांतली उमेद तुमी लोकां मुखार आमकां जोड हाडटाय सो हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी देवान तुजे सदांच आशिर्वाद घालूं इतल्यानूच फ्रँकलीन फेर्नांडीसा सांगतात आयची ही माणकामोते कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही तुमची वाड